गुड मॉर्निंग. हांव उठलो लेट बट कांय ना प्रॉब्लम कित्याक आतां टायम जाला आमगेलो एजो कितें म्हणटा तेका आमगे ब्रेकफास्टा टायम जाला आनी ती गेली कित्याक मातशें लेट उठलो आमी 9 उठले एक म्हळ्यार वगत जालो आनी 10 बंद खंय सो दॅट तेमकां सांगलें तूं मातशें वसा आनी हाय पयलीं नाजाल्यार सगळीं लेट जायत म्हण आनीक आज ट्रॅकिंग आसना कित्याक काल पावस पडलो म्हण सो मातशें न्हीद मारली. आतां आमी वयताय च्या पिवपाक चाय जाता तेचे फोन मारताय ती आनी मागीर हांव वयतलीं कायाकींग करपाक एंड देन तेशी भोंवन आमी पावतलीं घरा सेफली. आय एम late bro, sorry, I am so sorry. Oh my god, watermelon in the morning, very good. Okay. Estin किधं हा बरें किधं हा सांग सारकें सांग रे. टेस्ट आय एम सींग ओके. टोस्ट कितें तरी आहा, टोस्ट आहा कितें जॅम आहा, बटर बरी बरी. ओके ऑमलेट आहा कितें रायस तरी हें आसता तें आसा रायस म्हणटा चपाट्यो पुरी आहाय ओके भाजी आहा देन इडली हें सॉरी चटणी आहा कोकोनट चटणी कितें घेता तें याद आहा ये पुरी गेली जॅम बटर ब्रेड बटर ना म्हणटा तेका स्लायस ब्रेड तो टोस्ट म्हणटा न्ही तेका टोस्ट आनी जॅम गेलें आनी कणीक भरपूर विथ सम कोकोनट चटणी वेरी गुड. हाया तेल ना रे No. Not that much. ओके. हेलो सॉरी अरे गान मारा रे नी अरे डान्स कितको लागता रे Imagine. सो आतां आमचे 5 मिनटां जाय 15 मिनटां जाय आमी दोग जाय तें नाखणी करपाक 5 मिनटां आमी बरे फोटो काडया बेश्टे आयश रावपाना ओके चोया. कायाकींग करपाक आमी गेलो ना तेणी बट एक फोटो काडपाक दिला कित्याक तेंगे लोक आहा तो सगळो चड जालो 8 लोक भरलो आहा बट इट्स फायन. यो आतां आमी पॅकींग करताय आनी आमी ते वचपाक तयारी करताय. डॅम एक हांव डॅमा थंय गेल्यार बरेंशें तीग जाण आमी येयल्या पॅकींग करून भायर आनीक चेडवां रावताय आतां चेडून केन्ना येता आमकां खबर ना. येयले म्हणटरी आमी वचपा आतां भायर एक डॅम विजीट मारया आनी सोमतेंच आमी गारया बरी करून आमी मागोन गेल्या बरी. डॅम खंय तेमगे भितर वचपाक मेळना आमगे सलावली वचपाक मेळटा तशें करून तेका लागून आमी सोमतेच शूट मारल्या बरेंशें न्हू रे. हय डायरेक्ट घरा गेल्या तसो मेळटा आनी कांय प्रॉब्लम बी जावपा ना पेट्रोला बी जालें ओके हा ना थिंगा आसलो हांवें चिंतलो रे डॅमा मारया विजीट बट आसा गायज लायक वेदर पावस येवपाचो असो जाला आम म्हणटाय पावस येना जाल्यार पुरो गायज वेदर आतां आमचें मातशें पेट्रोला मातशें काडा देंवलेलो तेका लागून मातशें वयर चडोवपा लागून रावले. आतां पेट्रोल घातलें पेट्रोल घालून वचपाचें. स्टीन कितल्या पेट्रोल घालपाचें हांव आजरां खाता हजाराचें आजराची मुगे मातशें इसकोट 1000 का पेट्रोल डाल दो बाकी बैग में डालो. डुगाटी B4 पेनिकाला दी बारीक पेमेंट चललें पेमेंट जातकीर क्लियर जावन वचपाचें.
मध्ये थांबलेच आता कोण मेळटा आमकां हाय सायबा तू लेट येलो ते हे रे तेगेले काडे ते कितें ओय दूद दे दूध भाऊ ओके ईट ओके ईट ओके ईट ओके बरं हां आनी अरे काबार अच्छा मायक मायक आल्लो बरी काय दे मरे आता मोबाईल घेऊन असता गड्डर आहे यो पावली सांवडे बरं पावली कितें मुई आहा चॅक चॅक बरो रात देखो ना प्रोटीन रे ते प्रोटीन हां हां हार का एक नंबर हाय हाय बरी येते यो तालीस यार प्रॉन्स इले प्रॉन्स 3 इले होगा 3 इले स्मॉल ना 4 इले हां 4 आहे मग 4 आहे मरे ओके 4 शीत आणि कोडी गोइंग फूड बँक अगेन तजिया सो ट्रिपी रिव्यू दिवपा मागलो आनी ट्रिपी रिव्यू दिया म्हणे सो आमगे 3 दिसां ट्रीप आसली आनी पयले दीस आमगे काडो आमी ग्रीन व्हॅली ह्या रिसॉर्टांक पयले आमकां दिसलें की ह्या रिसॉर्टांक तें बाबा बरें ना अशें चीप अशें म्हणून बट लेटर मागीर आम सेकेंड रिसॉर्टां वचून कळ्ळें की बाबा फर्स्ट रिसॉर्टाक आम बरें मजा येयलो म्हण जेवण मातशें तितलें बरें आसना फर्स्ट रिसॉर्टाक बट सेकेंड रिसॉर्टाक आमकां सगळ्यो भाशेन फेसिलिटी मेळ्यो एसी आनी बरें जेवण मेळ्ळें आनी सारके ओल्ड बेड मेळ्ळो न्हिदपाक आनी अशें करून म्हणटा कम्फर्ट किल्स एम्बिशन म्हणून सो थिंग तशें जालें अशें थिंग आमकां वायफाय मेळ्ळें चडशे फोनाचे उरले प्लस थिंग एक्टिविटीजूय आसनाय करपाक फकत थोडेशो ते आर्चरी आनी बॅडमिंटन कितें घाललेलें आनी थिंग आमी आयसोलेटेड जालेशीं आनी सेकेंड डे आमगे तितलोय फन गेलो ना कंपेर करूं जाल्यार बट तशें करून प्रॉब्लम कांय ना कित्याक ओवरऑल ट्रीप आमगे बरी गेली आनी आमी बरी करून घर पावली चान्स पडत जाल्यार ट्रिपी वचपाक केन्ना सोडपाक न्हू कित्याक एक्सपिरियन्सीस मेळटाय ते केन्ना सोडप न्हू आनी मुगे मामा सदां म्हणटा इस्कला दीस आनी कॉलेजी दीस कितले लाख दी ते तुका कॅशा पसून मेळपा ना म्हणून आनी सारकें तें एक पाट कॉलेजी भायर सरलो मागीर तुका काम सुटलो जॉब सुटलो मागीर तुगे काजार जातलें मागीर भुरगीं जातलीं मागीर आनी टायम ना तो ट्रीप मारपाक मागीर सांगता भुरग्यां बरोबर आनी मागीर कळटा कसो त्यो ट्रिपो आनी म्हाका सारक्यो चड मजा येता सदां ट्रीप प्लॅन करपाक आनी मागीर त्यो ट्रीप प्लॅन करून सगलें आहा तशें करून बरें करून जालें म्हणटरी आनी मजा येता सारको सो येस हें व्लॉग इतलेंच तुमकां लायक जालें ह्या 3 दिसांची आमगे सिरीज अशी बारकेली जाल्यार तुमी लायक माराय कमेंट तुम माना हांव तुमकां कमेंटूय मातशें माराय आनी सबस्क्रायब कराय बेगीन 10,000 जायन दिते थँक्यू फॉर वॉचिंग गुड नायट पावस येयलो कितें रे भाई तू वेदर देखो गाइस वेदर ऐसा है कि मानो क्या इधर से जाने का मन नहीं कर रहा है वैसे लगता है 1-2 महीना और रुकने का है इधर